पळयता तुमचे गणेश विसर्जन सुविधाश्रम जे आसा तितूंक लायब्ररी म्हणून पंचायतीन खातीर नोट केल्ले आसा. एक्चुअली लायब्ररी हांगा आसा काय कितें आसा? म्हाजें नांव रितीक नायक आनी हांव ह्या कमिटीचो प्रेसिडेंट जावन आहा. तर आमकां काल एक व्हिडिओ येयलो, तेजेर कळ्ळें की हांगसर एक लायब्ररी आहा म्हणून आनी लायब्ररीचे आमकां पयशे येता म्हणून. बट तसलें हांगसर कांय ना. आमीचे हें कितें आसा पळय शेअर ती आमी आमच्या पयशाची सगळे आनी आमी पंचायती कडल्यान 1 रुपया घेतलो ना, कसलोच आमचो खर्च ना पंचायतीचे कडल्यान, आमचे कडल्यान कसले पयशे ना. तुम पंचायत जाले तुमच्या कन्सर्न पंच आसा? हय, काल आमी ते व्हिडिओ व्हायरल जाला म्हणटकीर अर्जंटली आमी मिटींग घेवन पंचाक आपोवन हाडलो आनी पंचाक तेन्ना विचारलें की हांगसर अशें जाल्लें. पंचान सरळ सांगलें की कमिटी हेजेर नांवाच्या श्री गणेश विसर्जन सुविधाश्रम नांवाच्यान पयशे येयल्या आनी ते नवूय पंचायतीन वांटून घेवन तेंच्यांनी ते दिल्या म्हणून फंड्स. बट तेंच्यातल्या त्या फंड्सांतल्यान आमकां 1 रुपया येवना आनी आमकां कसलें सामानूय येवना. ह्या फोटिंगपणा बद्दल तुम्ही किती करतले आता? पंचायत डायरेक्टर कितें लेटर बीन करता? आमी पंच ऑफ डायरेक्टरा कडेन लेटर करून सगळो RTI मागपाची आमची हें आसा, सगळी तयारी आसा. आनी ते इन्क्वायरी करा म्हणून आनी इन्क्वायरी जावपा जाय. सावड्डे पंचायतीक कितें गोलमाल जाला अशें तुजें मत आसा? आयज आमी पळोवपाक शकता, आयज आमी फाटले 1-2 दीस पयलीं जी आमची सावड्डे मतदारसंघाची एक साकोड्डे पंचायत आहा, थंय असो गोलमाल जाल्लो. आनी आयज हांवें जें इन्फॉर्मेशन आमच्या सावड्डे पंचायतीचें काडलें, जेन्ना हांवें इन्फॉर्मेशन जो तेंचो ट्रान्जॅक्शन जावं बँकेचें हें सगळें काडलें, तेन्ना म्हाका एक अजापाची गजाल पळोवपाक मेळ्ळी की हेजो व्हडलो हांगा स्कॅम चलता. आयज आमी पळोवपाक शकता की तेणी जे 15 फायनान्स स्किमीचे जे पयशे येता, हो पयसो कसो मिसयूज केला तो हांव तुमकां सांगता. जो पयलीं म्हणल्यार तेणी सांगला की प्रोवायडींग स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स टू प्रायमरी स्कूल स्टुडंट्स अँड क्लब्स इन विलेजीस म्हणटा ते. हे 4,33,000 हे पयशे मोडलेले आसा. आयज हांव एक सांगपाक सोदतां, हांव जे म्हाजो जो वार्ड आसा धडे, ह्या गांवांत जो आमचो सिद्धारूड यूथ क्लब आसा, हेजो 8 वर्सां हांव सेक्रेटरी आसलेलो आनी 8 वर्सान म्हाका सादो एक टेनीस बॉल सुद्दां आजून तर मेळना. जाल्यार हे पयशे खंय गेले म्हाकाय खबर ना. दुसरी गजाल ते म्हणटात की प्रोवायडींग ऑफ बेंचीस टू ऑल वार्ड्स इन हे बेंचीस 2 कडेन आहा, प्लस 20 बेंचीस एट टोनीनगर म्हणून. टोटल हे 8 लाखांचे हे बेंचीस तुम्ही फाटल्यान पळोवपाक शकता. हे बेंच तेणी 8 लाखांचे बेंचीस घेतल्यात. म्हाका खबर ना हे कोणाचो प्रपोजल आसलेलो आनी कोणें हांकां डिमांड केले असले बेंच हाडून पयशे वेस्ट करपाचो. आयज हेय बेंच आमच्या गांवांत ना आनी एक बेंच खंय आसा तें खबर ना. जर कोणें जर म्हाका दाखयलें हे गांवांत आमचे धड्यार जावं खंयी हे बेंच दाखयले जाल्यार ताका हांव पर्सनल मागे 50,000 प्रायज दितां. आनी दुसरी गजाल म्हणल्यार एक मोठी स्कॅम हो तुमकां सांगपाचो म्हणल्यार हो मोठो स्कॅम. एक 4,70,000 एक सावड्डे पंचायतीक लायब्ररीक प्रोवायड केल्ले आसा. लायब्ररीक प्रोवायडींग बेजीक एम्युनिटीज एंड फर्निचर फॉर लायब्ररी इन सावड्डे म्हणटा. आयज हांव कालच्यान सगळे पंचायती वाठारांत भोंवलो की खंय लायब्ररी आसा काय म्हणून. हांव एक वाचक, हांव नाट्य कलाकार, आमकां बुकांची खूब गरज आसता आनी अशी लायब्ररी आमच्या वार्डान आसप म्हणल्यार एक बरी गजाल. पूण हांव जेन्ना भोंवलो जाल्यार म्हाका अशी खंयच लायब्ररी दिसना. म्हणल्यार तुमी विदावट एक्झिस्टन्स, लायब्ररी एक्झिस्टच नासतना हे तुमी पयशे काडटात. हे कोणाक? हे तुमी हो क्लियरली स्कॅम आसा. पंचायत म्हणटा ती सामकी स्कॅम केल्लो आसा. हो 15 फायनान्साचो सामको मिसयूज केल्लो आसा. आनी हें हांवूच सांगना, जे तेंचे हे ऑडिटर जो गव्हर्मेंट ऑडिटर आसा हेणें हे क्लियरली तेंचेर रिमार्क मारलेलो आसा की मिसयुटिलायजेशन ऑफ फंड म्हणून. आयज 3 वर्सां जालीं हांकां पंचायतीक गव्हर्मेंटाचो फंड येना, 0 फंड येयला हांकां, कांयच ना हेंचें. आनी हे जो आमी एवरी टायम पंचायतीक ग्रामसभेक मांडटात, जावं आमची जो पंचायतीचो जीम आसलेलो, हो जीम आमकां खंय तरी परत चालू करा म्हणून. आमची जी कितलीशी गटर आसा ती मातशी बरी तेंचे वयर हें घालात, फातरी घालात, हें घालात. खुबशे इशू आमी ग्रामसभेक मांडले पूण तो एकूय इशू जायना. हे हांकां जी स्वताक जाय पळय ही पास करतात आनी आपल्याक जाय तशे पयशे काडून मोडटात. हे म्हाका सांगचें की हे जे पयशे आसात, हे इतले पयशे मोडल्या हेणी, जवळ जवळ 50-60 लाख पयशे मोडल्या पळय, हे कोणाक बेनिफीट मेळ्ळा? हे खंय गेले पयशे? काय हेणी स्वता हेंचे नांवाचे वांटून खाले? हांव अशेंच म्हणपाक शकता की हेणी हे पयशे खाल्ले आसा. हे सगळे पंचायत जबाबदार आसा हेका. कित्याक हे जेन्ना एक खंयची लायब्ररी जेन्ना अस्तित्वानूच ना आनी ते नांव तुमी घालतात प्रोवायडेड बेजीक एम्युनिटीज एंड फर्निचर फॉर लायब्ररी म्हणून, जाल्यार ती खंय तरी अस्तित्वान आसपा जाय. आयज आमच्या वाठारांत सावड्डे पंचायत ज्युरिडिक्शनान एकूय लायब्ररी ना. मागीर हो पयसो गेलो खंय?
हो हे पंचायतीन जावं हेणी एक्सप्लेनेशन दिवपाक जाय. आयज हांव हेंचेर पंचायतीचेर BDOक जावं जे डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा हेंचेर हांव कंप्लेनूय फायल करतलो, ITI घेतलो. हांव आयज ह्या पंचायतीक असो इजिली सोडपाचो ना. ही जी स्कॅम आसा हो लोकल आमच्या टॅक्स पेयरांचो पयसो हेंकां जाय तसो मोडपाक न्हू. जेन्ना ही पंचायत बॉडी जेन्ना फॉर्म जाल्ली 2022 तेन्ना पंचायतीच्या अकाउंटार जे दोन्ही 15 फायनान्स अकाउंट आनी जो पंचायत अकाउंट हो मेळोन एक अरावंड 95-97 लॅक्स आसलेले. आयज ते 25 लाख सुद्दां ना. म्हणल्यार हेणी जवळ जवळ 50-60 लाख हेणी बेश्टे अशी वेस्ट केल्या बेंच आनी हें करून. बेंच लोकांक मेळपा जाय आसलें न्हू. कोण कोणाले ऑफिसान व्हरोन बेंच दवरता, कोण कोणा फार्मार व्हरोन दवरता, हे सगळे आमचे कडेन फोटो आसा. जेन्ना टायम येतलो पळय हे सगळे एक्सपोज करतलो आनी ह्या सगळ्यांक जे पंच आसात जावं हे पंचायतीची कितें हे ऑफिशियल आसात हेंकां सगळ्यांक एक्सपोज करपाचो टायम येयल्लो आसा आनी हेंकां सगळ्यांक हांव टायम टू टायम एक्सपोज करतलो. हेंचेर रितसर कंप्लेन फायल करतलो आनी हेंचेर ITI घालून हांव हे सेक्रेटरी कडेनूय काल उलयल्लो आसा. जावं हे पयशे खंयचे वाडान गेल्या पळय लायब्ररी म्हणून ते पंचा कडेन पर्सनली उलयलो, बाबा म्हाका 2 बूक जाय, म्हाका मातशी लायब्ररी खंय आहा ती दाखय. पूण त्या मनशा कडेन आन्सर ना, बाबा ही लायब्ररी खंय आहा ती. तांकांय खबर आहा लायब्ररी नाच म्हणून. आनी लायब्ररी नासतना हेणी पयसो मोडलेलो आसा. जिमाचो कितें इश्यू आसा? जिमाचो कितें इश्यू आसा? आनी जीम म्हणटा तो एक जीम आसा, आमचो एक क्लब आसा श्री कृष्णा स्पोर्ट्स क्लब मिराबा. हेंकां एक 5-6 लाखांचो जीम आयटम्स प्रोवायड केल्ले आसा. आमी वारंवार मागता की आमचो पंचायतीचो जीम चालू करात, जाल्यार तुमी हे पर्सनल खंय तरी क्लबाक दितात. आमी कितलेशे आमचे क्लबा हांव जेन्ना सेक्रेटरी आसा आमी कितलेशे प्रपोजल दिल्ले पंचायतीक, बाबा आमकां कितें प्रोवायड करचें म्हणून, पूण आयज पर्यंत आमकां कांय मेळना. म्हणल्यार हें कोण तुमी तुमची जे चलता तांकांच हे पयशे मेळपाचे काय, कोणा पर्सनल फायद्याक मेळपाचे काय, कोणाची वोट बँक क्रिएट करपाक तुमी पंचायतीचो फंड यूज करतात काय, हो प्रश्न निर्माण जाल्लो आसा. आयज ही पंचायत हांव डायरेक्ट एलिगेशन करता की ह्या सावड्डे पंचायतीक एक मोठ्यांतलो मोठो स्कॅम चालू आसा आनी हो व्हडलो स्कॅम जाल्लो आसा. हेचेर रितसर कारवाई जावपाक जाय. जो गव्हर्मेंट ऑफिशियल आसा डिपार्टमेंट ऑफ पंचायत BDO हेणी ह्या हेचेर रितसर तेंचे हे घेवन सगळे इन्फॉर्मेशन घेवन हेंचेर कारवाई जावपाची गरज आसा. आयज पळोवपाक गेल्यार सगळे डिस्क्वॉलिफाय जातात. ही फोटिंगपणां चल्ली आसात. म्हाजे कडेन हेच चड ह्या सगळे पंचांक डिस्क्वॉलिफाय करपा सारकी कितलीशीच एविडन्स आसात. ही खंयच्या खंय आपले प्रचार करतात, खंयचे हे ऑफिसर आसून हेजो खंयचे पार्टीचो अफिलिएशन जावन प्रचार करतात. हेणे आयज ही पंचायत म्हणल्यार हे BJPचें ऑफिस केलां. हांगा BJPचें ऑफिसचें दिसता हें हांगा. कित्याक लोकांक हांगा व्हॅल्यू ना, लोकांची उतराक व्हॅल्यू ना, ग्रामसभेक लोक प्रश्न घालतात ताका व्हॅल्यू दिना. हे स्वताक जाय ते करतात. आमी इतलीशीं आतां तुमी पळोवपाक शकता जी आमची मिनिट्स घेवन पळयात आमी कितली एवरी ग्रामसभेक कितली क्वेश्चन घालतात, कितली इश्यूज घालतात ते. पूण एक इश्यू हांगा सॉल्व जायना. हांगा झाड मारपाक सुद्दां हेंचे कडेन पयशे ना. एवरी टायम आमी जेन्ना ग्रामसभेक क्वेश्चन घालतात तेन्ना म्हणटा आमचे कडेन फंड ना, फंड ना, फंड ना. हे फंड आसलेलो हो असो तरेन जर वेस्ट करतात जाल्यार हेंचे कडेन फंड उरतो कसो. आयज हांगा झाड मारलेले आसात, ती झाड पळयात तुमी कशी रस्त्यार उडयल्ली आसात. हेंकां रीत ना हांगा काम करपाक. हेंची मेंटलिटी खंय फक्त पयशेच करपाक येतले काय म्हणून. हे सगळें जालां पळय खंयच्या कालावधीक जाला, कितले वर्स? ही गेल्ली फायनान्शियल इयर 24-25 ह्या फायनान्शियल इयरान हो सगळे ट्रान्जॅक्शन जाल्यां. ही तुमकां सगळीं ट्रान्जॅक्शनां हांव तुमकां पर्सनली दिता. ही ट्रान्जॅक्शन तुमी पळयात. ही 7 फेब्रुवारी 2024 सगळी बिलां 7 फेब्रुवारी 2024, 7 फेब्रुवारी 2024, 7 फेब्रुवारी 2024, 7 फेब्रुवारी 6 फेब्रुवारी 2024. आनी एकूच जे पंचायतीन फर्निचर घेतलां 5 लाखाचें फर्निचर पंचायतीक हाडला. तुमी भितर वचून एक व्हिडिओ काडात. ते पंचायतीन 5 लाखां सामान दवरपाचो जागो तरी आसा काय पळयात. हे म्हळ्यार खंय दवरलें तुमी 5 लाखां सामान. हेज्यो पत्र्या आलमाऱ्यो 5 लाखां पत्र्या आलमारी येतात. कितें करता तुमी, कसो हो पयसो वेस्ट करता तुमी लोकांलो. व्हिडिओ जेन्ना व्हायरल जालो तेन्ना आमच्या प्रेसिडेंटान रोखडीच आमची ग्रुप आसा आमचो शारदोत्सव हेचो तितूंत मिटींग अपॉयंट केली आनी आमी येयले सगळे आनी आमी पंच मेंबराकय आपयलो तेन्ना थंय तोय येयलो. सो ताका विचारलें आमी. पूण हितूंत सगळ्यांक फर्स्ट म्हळ्यार तो फायनान्स गेलो, पयसो गेलो तो एक सेकंडरी हें जाता. पूण फर्स्ट हें जाता की हांगा लायब्ररी आसा म्हणून. सो आमी पयलो क्वेश्चन हो विचारता की तुका कोणी सांगलें की लायब्ररी कर म्हणून. हो फर्स्ट हें. सो आतां परमिशन तूं घेनासतना आमी हांगा कितेंय बारीकशें कितें करता आमी 10 जाणां विचारून करता. सो हितूंक तें हेंच जायना की फर्स्ट हें तुका हांगा कोणी सांगलें की हांगा लायब्ररी कर आनी लायब्ररी कर म्हणलें म्हणटकीर तो फंड हें जालो. आनी फंड हें जातकीर ते पयशे खंय ते 9 जाणां भितर कितें केलें खंय
ते आमकां ते लागत ना ते 9 जाण कितें करूं पूण आमकां एक सुद्दां पावना ते पावपा नाकाच ते नाकाच पयशे पूण फर्स्ट हें कितें की लायब्ररी केलें म्हणून हांगा लायब्ररीच ना जाल्यार हांगा ते 2 तुमी आरमारी दाखयता पळय त्यो सुद्दां 2 आरमारी त्यो आमगेल्यो कमिटीच्यो जाल्यार तुमी आतां पळोवंक शकता हितून कांयच येना काल सुद्दां तो येवन तेणें अशें हें केलें की हय म्हणून सांगलें तेणें मागीर इतले स्कॅम जेन्ना जाता तेन्ना वाड्याचो डेव्हलपमेंटा खातीर खंय तरी फटको बसता अशें दिसता तुमकां? आतां पळय अशें कशें आहा आतां इतलें हें जालें म्हणटकीर आतां आमचे फ्रेंड सर्कल इतले आसा की सगळे आमकां फोन करून विचारतात की बाबा लायब्ररीची बूक मेळटले आनी कितें मेळटलें अशें करून आमकां विचारतात हें आमकां खबरच ना की हांगा लायब्ररी आसा म्हणून आमी आतां व्हायरल जालो तेन्ना आमकां कळ्ळें की हांगसर लायब्ररी आहा म्हणून त्याचे पयलीं आमकां कांयच खबर नाशिल्लें. खबर ना जर तुम्ही व्हिडिओ काढला जाल्यार तुम्ही जर व्हिडिओ काढला न्हू जाल्यार आमकां कोणाक कांयच कळनासलें जे कितें आसा पळय न्हू ते तेंगे चालू उरता आसलें आतां खबर ना की कशें कितें आनी केन्नाच्यान हें चालू आसता तें हे जर हे मुखार जर येना जाल्यार आमकां कोणाक काय कळनासलें व्हिडिओ जेन्ना हांवें पळयलो पळय न्हू तेन्ना आमकां सगळ्यांक कळ्ळें व्हिडिओ पळयतकीर जाल्यार आमकां काय कळनासलें न्हू. तुमचे पंचायतीचें नांव कितें? गोकुळदास नायक. पंच गोकुळदास गोकुळदास नायक. सावडे पंचायत. आनी हांव मागपाक सोदता की लायब्ररी म्हणून केन्नाच्यान मेन्शन जाली ती पंचायतीन मातशें सांगची आमकां ह्या वर्सा सुद्दां न्हू काल राती आमकां कळ्ळें बाबा ही लायब्ररी म्हणून पण आमी हांगसर आमच्या हितून आमकां ते गणपती पावोवपा लागून आमी ती शेड केल्ली आनी ती शेडीक फक्त आमी गणपती हे करताले आनी लोक मेळपा लागून आमी ते सरस्वती पुजन करताले ती आमी एकठांय येवन आमची बाबा गांवान कितें जावचें म्हणून आनी आमचें इंटेन्शनूच नासलें की हांगसर लायब्ररी जावची म्हणून आनी लायब्ररी आमकां तितलो येत ना कित्याक ही जी एरिया ती लायब्ररी करतले जाल्यार खंय तरी मिडल ऑफ खंय तरी हे करपा जाय हे भितर गांवान पडटा हांगा लायब्ररी करप हे कोण चिंतचोच ना आनी आमचे कडेन कोण बाबा डिमांडूय येवना बाबा कितें तरी लायब्ररी करया कितें करया कोणें तरी सांगपा जाय आसलें आमकां बाबा हांगसर लायब्ररी करया बाबा कोणा आमच्या गांवच्या कोणाक विचारपा आमकां कमिटीक विचारपा जाय आसलें पण ते कोणें एक उतरान विचारूना की बाबा हांगा लायब्ररी कितें काय डायरेक्ट येयले आनी ते तरी बरें तेणें काल व्हिडिओ काडलो आनी लायब्ररी आमी काल कामाक गेले सगळे फोन येता अरे तुमच्या ते लायब्ररी हो बूक दी तो बूक दी आनी खंयचो बूक दिवपाचो आमी फक्त शिकल्या तेच बूक घरा कडेन आनी कांयच ना आमचे कडेन. एकंदरीत हो जो प्रकार जालो पळय आतां तुमच्या वाड्याक भितर तुमी इन्क्वायरी मागतले डायरेक्टर? आमी सगळे इन्क्वायरी मागतले. तिथे खंय तरी पेपरार स्टेटमेंट येयला की आपूण जे सामान आसा ते लायब्ररी खातीर परत हाडून दिवपाक तयार. काल जेन्ना आमी पंचाक आपयलें तो येवन म्हणपा लागलो हांगसर की आपल्यान ते हांगसरले गणेश विसर्जन सुविधाश्रमान नांव दिवन आमी तें सामान थंय दुसऱ्या आपल्या जाग्यार दवरल्या म्हणून बानार सो तो म्हणपा लागलो आपूण तुमकां तें फाल्यां हाडून दिता म्हणून आमी ताका सरळ सांगलें ते तुमचें सामान आमकां नाका आनी आमच्या कमिटीचें नांव तुमी घेतलेंच कशें काय म्हणून. पूण एक्चुअली हांव सांगपाक सोदता तुमकां एक्चुअली कशें काल पंच येयलो हांगा हो सारको एक्झॅक्ट कळटा की हो फॉल प्ले म्हणल्यार कितें तुमी पयशे खावपा लागून तेंच्यांनी आमगेलें नांव यूज केलां आमकां तेंगेले पयशा गरज ना पूण हांव कितें म्हणटा तुमकां आमगेलें नांव सकयल आमगेलें नांव पिड्यार करनाका तुमी पयशे घेता तुमगेले पर्सनल यूज करता तूं खंय युटिलायज कर पूण आमगेल्या नांवा सकयल जावं आमगेलीं आसा 27 वर्सां आमगेले हांगा अजून आमचे कोणाचो हें ना आनी आमी जे हे करता आमगेलो उत्सव करता तो बरे भशेन करता आतां हेज्या मुखार आमचे कसो हें पडटलो तो तेंच्यांनी आमकां जाप दिवची. आनी आमी ह्या हेजेर आमी चिंतलेले की आमी हांगसर देवूळ बांदतले म्हणून सो सध्या तरी आमकां आमचे तो रिपोर्ट असो गेल्लो आहा की आमी सगळे डिफॉल्टरशे कित्याक आमी हांगा पयशे घेतल्याशे पण आतां सध्या आमी कोणा फुड्यान वयतले सुद्दां जाल्यार आमचे 10 फावट चिंतचे पडटले बाबा तुमचे तो व्हिडिओ येयल्या ह्यो येयला तुमकां देवूळ बांदतले काय कितें स्कॅम करतले ते आमचेर क्वेश्चन येतलो लोकांचो. आनी एक्चुअली हांव आनीक सांगपाक सोदतां काल हांगा जो पंच येयलो गोकुळदास नायक तेणें आमकां क्लियरली सांगलें तो क्लियरली एग्री जालो की आपण तुमच्या नांवा सकयल पयशे घेवन हें केल्या म्हणून ते आमकां लागना तेणें खंय दिला तें म्हणून पूण कशें जालां आमगेलें नांव सद्या पिड्यार जालां आमगेलें तेका लागून क्लियर सांगपाचें आतां गव्हर्मेंटाक म्हणटा आमी आतां बीजेपी गव्हर्मेंट आसा तो फंड दिना म्हणटा पूण एक्चुअली वयल्यातल्यान फंड येता पूण हे पंच जे लोक आसा पळय ते फंड भितर मारता हेच कळपाक जाय कित्याक आमी फाल्यां सकाळीं गव्हर्मेंटा नांवान बळ मारता आतां हांगा हे सगळे पळयत न्हू कांयच ना सगळे पयशे घेवन भितर मारले आसता तेंच्यांनी. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.